न्हू बाबा आयज पर्यंत आपा सायडीच्यान फॉर्म भरले आसा आनी आपा वचपाचें कारण कितें तुमचें? पयलीं सुवातेर नमस्कार सगळ्यांक. आयज आम आदमी पार्टीचे वतीन हांवें अनूप कुडतरकर फॉर्म भरल्ले आसा. सो हांव समस्त काणकोणकारांक अपील करता की आमी ह्या फावट एक चान्स आम आदमी पार्टीक दिवन पळोवया, एक चान्स अरविंद केजरीवालजीक दिवन पळोवया आनी एक चान्स म्हाका दिवन पळयात तुमी. कारण एक नवो भुरगो आसा, एज्युकेटेड आसा आनी आज जे गोंयच्या राजकारणान घडटा आनी जे घडत येयल्लें आसा ती चेंज करपाची गरज आसा. तुमी जशें विचारलो म्हाका प्रश्न आम आदमी पार्टीक वचपाचें कारण कितें काय म्हणून. चडशे जाणांक खबर आसतली 2017 पासून हांव भारतीय जनता पक्षा खातीर काम करतालो. पूण पक्षाची स्टायल पळयली ओवर द पिरियड ऑफ इयर तेंची स्टायल पळयली जाल्यार ती बदलत गेली. पक्ष कार्यकर्त्यांक विश्वासान न घेता ते ओवरनायट जे कितें डिसिजन घेताले ते पक्षाक मारक पडपाक लागले आनी एज अ कार्यकर्ता म्हणूनय आमकां खूब त्रास जावपाक लागले. 2019 जेन्ना 10 आमदार फुटून काँग्रेसीचे BJPन येयले, ज्या आमदाराचे अगेन्स्ट, ज्या मनशाचे अगेन्स्ट आमी काम केल्लें तोच मनीस आमचे फुडल्यान हाडून बसयलो. सो हें आमकां म्हाका जाल्यार तें पटलें ना. आनीक एक यूथ म्हणून, एक युवक म्हणून, एक एज्युकेटेड पर्सन म्हणून आमकां जर तर फुडें वचपा जाय आनी ह्या पार्टीचे वयल्यान फुडें वचपा जाय जाल्यार ही पार्टी आमकां केन्नाच चान्स दिना. म्हणून एक पर्याय म्हणून, एक बरो पर्याय म्हणून आमी आम आदमी पार्टी चूज केलो. हें ओवरऑल 2022 इलेक्शन तूं कशें पळयता काणकोण? 2022 इलेक्शन काणकोणांत वेगळें आसतलें. जे स्टिरियोटायप राजकारण काणकोणांत जे पयलींच पासून जायत गेलां तें ह्या फावटी म्हाका दिसना. काणकोणकार ह्या फावटी जे पयलेचे आमदार आसात, जे पयलीं जावन गेले, मिनिस्टर जावन गेले, 2-3 टर्म जे राजकारण करत येयल्ले आसात तांकां ह्या फावटी काणकोणकार ब्रेक दितलो आनीक म्हाजे सारक्या एक नवयुवकाक हें काणकोणचें राजकारण आनी सोशल वर्क फुडें व्हरपाक चान्स दितलो अशें म्हाका दिसता. ह्या इलेक्शनाक पागी समाजा कडल्यान 2 कॅन्डिडेट आसा, ते तूं कशें पळयता तें? सी हांव पागी तशें पळयना. जर तर समस्त कम्युनिटी आमी पळयली जाल्यार पागीच न्ही, बाकीचे हेर समाज जे सुद्दां आसात तेमी अशें पळोवपाचें की कोण बरो कॅन्डिडेट आसा, कोण बरो एलिजिबल आसा तें पळोवन जर तर गेलें जाल्यार म्हाका दिसता की कम्युनिटी वायज पळोवन तशें तितून कांय हें आसचें ना. आतां जर तुमी समाजांतच विचारलें जाल्यार म्हाज्या समाजा मदीं म्हाजी फॅमिलीची बरी वळख आसा. म्हाजे काका लेट चंद्रास तळपणकर हांणी समाज घडोवपाक आनी बाकीची समाज संघटन करपाक खूब आपले कश्ट दिल्ले आसात आनी आपले खूब कामय तेंचे खातीर तेणी केल्लें आसा. सो तें म्हाका दिसता डेफिनेटली म्हाका हेल्प करतलो आनी म्हाजें जें समाजा खातीर काम आसा तेंय बीन म्हाका हेल्प करतलो. तुमचे बरोबर दुसरो अनेक कॅन्डिडेट आसा पागी समाजाचो, प्रशांत पागी. मदत समजा जर तर पागी कम्युनिटीन चिंतलें की आमची 2 समाजाची भुरगीं आसात, आमची पागी समाजाचे आयज घटसाण दाखोवया म्हणून चिंतले जाल्यार समजा मत फुटची ना, फुटपा ना. तेच हांवें आतां उत्तर दिल्लें आसा की पागी समाज म्हूण पळयलो आनीक 2 जाण पागी म्हणून रावले जाल्यार आमचो समाज बांदव जो आसा तो आज खूब हुशार आसा आनीक विचारवंत आसा. आतां सांगले भाशेन तोय विचार करतलो की बाबा खंयचो मनीस समाजाचें आनी सगळी समाजाक बरोबर कसो घेवन वचपाक सोदतलो आनी आपल्या समाजाक कसो बरे भशेन घेवन वचपाक सोदतलो. कारण एज अ एडवोकेट म्हणून हांवें समाजा खातीर खूब काम केल्लें आसा आनी हेजी नोंद म्हाका दिसता आख्या समाजान घेतली आसा. हांवें पयलीं सांगल्या भाशेन म्हाजी जी फॅमिली बॅकग्रावंड आसा तेजीय समाजाक नोंद आसा आनी कदरय आसा. सो म्हाका दिसना की म्हाका कितें तेजे 2 कॅन्डिडेट रावले अशें म्हणून म्हाका कितें वेगळें कितें भिवपाचें अशें कितें आसा अशें म्हाका दिसना. ह्या पयलीं तुमची कम्युनिटी जी आसा पळय चडांत चड कम्युनिटी एक तर BJP बरोबर उरताली आनी काँग्रेसी बरोबर उरताली. ह्या फावटीक ती चडांत चड तुमचे बरोबर उरतले अशें तुमकां दिसता? डेफिनेटली उरतली. आमी पागी म्हणून हांव BJP बरोबरच आसलो. बाकीचे आमी जेन्ना BJP बरोबर काम करताले तेन्ना खुबशे लोक आमी पळयताले की एक बाय डिफॉल्ट BJPच आसताले. पण ह्या फावटी तांकां आम आदमी पार्टी नांवाचो एक पार्टी मेळिल्ली आसा आनी त्या पार्टीन तेंच्या समाजाचो एक भुरगो मेळिल्लो आसा. सो म्हाका दिसता की ह्या फावटी खुबशे बूथ, हांव नांव घेयना पण जे बुथान BJPक लीड पडली, समाजाची बूथ जे पागी मेजॉरिटी आसा ह्या फावटी तशें जावचें ना. ह्या फावटी लीड ही आम आदमी पार्टीकच मेळटली.